नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कळंगूटचे ट्रॅफिक सेल काडटा काळखात दीस. कळंगूट पंचायतीन लायटीचे बील भरून आशिल्ल्यान परिस्थिती जाल्या निर्माण. मेणवाती पेटोवन पुलीस कर्मचाऱ्यांक करचें पडटा काम. लोकप्रतिनिधी कायदो 1951तले कलम 151 तरतुदीचे विश्लेषण गरजेचे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मत. फोंड्या पोटवेंचणुके आयोगाक दिवच्यो पडटल्यो जापो. सुनावणी 8 मे मेरेन तहकूब. हरमला लग्न सुवाळ्या वेळार वीज पुरवण खंडीत करून लाखांच्या आयराचेर मारलो हात. घडणूक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात जाल्या कैद. ह्या प्रकरणाचे मांद्रे पुलीस करता तपास. भाजप घेता राजकी सूड. विरोधकांचो आवाज दांपा खातीर करता पुलिसांचो वापर. सांगता युरी आलेमाव. कलम 39 आड मंत्री राणेच्या बंगल्यार आंदोलन केल्ल्या प्रकरणात पणजे पुलिशेन आलेमाव धाडिल्ले समन्स. कुडचड्यार गाजिल्ल्या सेंट्रल बँक फ्रॉड प्रकरणातली दुबावित आरोपी परतून चर्चेत. चावडेर काणकोणा एका हॉटेलात दोग बायलां वांगडा चर्चा करतना गोमंतक टीव्हीक सापडलो व्हिडिओ. आनी जुलियस आल्मेदाचो वाद मिटोवपाचो करता यत्न. आल्मेदाक परतून हाडटले पार्टीत. सांगता सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार. आता खबरो विस्तारान. कळंगूट पंचायती फाटल्या कितलेशेच वर्सां जाली लायटीचे बील भरूंक नाशिल्ल्यान कळंगूट ट्रॅफिक सेलाचे कर्मचाऱ्यांक फाटल्या 6 दिसां सावन काळखात काम करचें पडटा. 2022 सावन ते आतां मेरेन वट्ट 8,10,000 रुपयाचे बील प्रलंबीत आशिल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. कळंगूट पंचायतीची बेजबाबदारपणाक लागून ट्रॅफिक सेलाच्या कर्मचाऱ्यांक काळखात दीस काडचे पडटात. कोणाच्यो म्हशी आनी कोण काडटा उडटा बशी अशी गत सध्या कळंगूट ट्रॅफिक सेल कार्यालयाची जाल्या. कळंगूट ट्रॅफिक सेल कार्यालयांत फाटल्या 6 दिसां सावन लायट नाशिल्ल्यान पुराय कामकाज ठप्प जाला. पुलिसांक मेणवाती आनी टॉर्च घेवन काम करचें पडटा. तशेंच वाडट्या गरमेक लागून अशा परिस्थितीत काम करप आनीकूय कठीण जाला. मजगती चलन भरपाची प्रक्रिया लेगीत पुरायपणान बंद पडल्या. तशेंच दिसपट्ट्या कागदपत्रांचें काम हेर कार्यालया कडेन दिलां. ते खातीर नियमीत कामकाजाचेर मोठो परिणाम जाला. 2022 वर्सा सावन लायटीचे बील कळंगूट पंचायतीन भरूंक नाशिल्ल्यान ही परिस्थिती निर्माण जाल्या. वट्ट 8.10 लाख रुपयांचे बील भरूंक नाशिल्ल्यान वीज खात्यान कार्यालयाची वीज जोडणी खंडीत केल्या. ताका लागून आता पुलिसांक काळखान दीस काडचे पडटा. इवनिंग दोनांसून आमकां लायट ना. ओके. कितें रिजन कितें लायट ना? काय आयडिया ना आमकां. मग तुम्ही डिपार्टमेंटान कंप्लेंट बीन केला कितें रिगार्डिंग? साहेबान एक ऑफिशियल लेटर केला आसतलें. आणि कितें तुमचो रिस्पॉन्स? आयडिया ना साहेबाकूच खबर. ऑफिशियली आमचो तपाल कितें आतां वयरूच वयता न्ही. सो आतां तुमी हांगासर मेणवाती लावन काम करता? मेणवाती चालू आसा. 5 दीस जाले. लायट ना आनी उदकूय ना. उदकूय ना? उदकूय ना. केन्नाच्यान केला? इवनिंग एक 2 सुमार 2 ते 2:30. सो आतां तुमी रातचें काम बीन कशें कितें करता? करस्पॉन्डन्स ना. सगळे ठप जाल्लेले आमचे. सगळे कांयच ना. आणि कांयच ना. हेल्पलायन्स बीन कांयच ना. आमचे ऑनलायन चलन जे येता पळय भरपाक तांकां आमी आतां धाडचें पडटा आमकां रिटर्न. बाबा ऑनलायन आमकां हे ना आमचे कडेन लायट ना. तेंचे फेसिलिटी क्लियर करता अशें प्रोसिजर आमचो. सो स्टाफ सगळें काम करता? करता आमी नायटी घालतात अशें काडपाक. आनी सोर्स कांय ना आमकां. इन्वर्टर ना कांय ना कांय. दिसाचो सेम इशू सेम इशू आमकां. लायट ना आमच्या हांगा. आतां खूब त्रास जाला म्हाका. आता कोण चलना भरपाय कोण करतोय ते सगळं धांवचे पडटा. कित्याक आमच्या कॉम्प्युटर लायट ना कांय कामूच जायना आमच्या हांगा. ऑफिशियल कितें कामूच जायना. आतां तें न्हू सगळे वाडे कळंगूटच्या त्रास सगळे आतां. आनी एक कितें आमकां कोण हें करून दिया सगळे भायर मारता कांय करता आमकां सगळे. कित्याक लायट ना ही? मागीर बील पेंडींग आमकां आमचे बील पेंडींग आहा न्हू. आमचे बील पास केला पूण आमकां एक एग्रीमेंट आहा की काडले पयले तो काय आन्सर केलो. कोण भरता तुमचें बील? बील पंचायतीचे आहा न्हू. मिटर आपण पंचायत आहा. पंचायत अंडर आमी म्हणले की एग्रीमेंट हाडलो हांगाच्यान येयलेलो ट्राफिक सेल. तो एग्रीमेंट जाल्यार कांयच ना. आनी चला गूड फेथान दिले आमकां. गूड फेथान दिल्यार कितें जाय आसलें आमकां न्हू. कितें गव्हर्मेंटाक कितें बाबा तुमकां म्हणजे एग्रीमेंट हाडलो जाल्यार काम बील पास करूंक शकताले ते.
सो आतां पंचायतीन बील भरूंक ना म्हणून तुमकां हो त्रास जाता बिल ऑलरेडी म्हाकाय खबर ना पूण तेणे आमकां लेटर केले की खबर आहा तुमची 8,10,000 ते पेंडींग आहा 8,10,000 ओके. बिल या म्हणून कितले आतां म्हयन्याचे हे आता 2022 गेले वर्साच्या न्ही बिलात भरूना म्हणजे तो म्हणटा पेंडींग आमकां म्हणजे हाफ बिल आनी पे करपाक जाता कोणी पे करपाक काय ना ते अर्दे आयल्यान हे एग्रीमेंट जावन कितें जालें न्हू सध्या आम्ही आसा ट्रॅफिक सेल कलंगूट हांगासर आणि हांगासरल्याच आमी ऑफिसान जी आसात ती आमी आसता हे जे सिच्युएशन जाता आयज हांगासर एक सरकारी ऑफिसर जो आसा तो बसलेलो आसा आनी मेणवात पेटोवन तांकां हांगासर आयज तेंचेर काम करपाची तेंची जी आसा ती अशी परिस्थिती जालेली आसा आतां हे जावपाचें कारण म्हटल्यार अराउंड फ्रॉम 2023 ते आयज मेरेन जी आसा ती हांगासर खंय तरी लायटीची बिलां आसा ती न भरलेल्या कारणान 5 दीस जाले 23 एप्रिलाच्यान ते आयज 27 एप्रिल मेरेन 5 दीस जाले हांगासर ह्या ऑफिसान जो आसा तो लायटीचो कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटीचे जे कनेक्शन आसा ते कट करपाक आयला आतां ही लायटीचे जे इलेक्ट्रिसिटी बील आशिल्ले खंय तरी कळंगूटची जी विलेज पंचायत आसा तेंच्या कडल्यान भरपाक येताले और तेंच्या कडल्यान जी ही बिल्डिंगूच पंचायतीची आशिल्ल्या कारणान ते बील जे आशिल्ले पंचायती बारे पयलींच्यान भरपाक येताले आतां तांकां अशी नोटीस येता की 2023च्यान ते आतां पर्यंत जे आसा ते हांगासर बील न भरलेल्या कारणान 23 एप्रिल ते आयज 27 एप्रिल मेरेन हांगासर जी आसा ते लायटीचे कनेक्शन कट केला आतां लायटीचे कनेक्शन ना ते ना तशेंच हांगासर उदकाचो सुद्दां जो इश्यू आसा तो हांगासर ह्या ऑफिसरांक फेस करचो पडटा कारण मोटरा कडल्यान मोटरा थ्रू ते हांगासर उदक पंप करताले सो खंय तरी लायट ना मोटर सुद्दां चलना सो लायटीचो आनी उदकाचो असो हांगासर इश्यू जो आसा दोन्ही हांगासर ऑफिसरांक फेस करचो पडटा. गोमंतक टीव्ही खातीर कलंगूटच्यान विना मांद्रेकार. लोकप्रतिनिधी कायदो 1951तलो कलम 151 तरतुदीचे विश्लेषण जावप गरजेचे आशिल्ल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयान उक्तायलें. मजगतीं फोंड्या मतदारसंघाची पोटवेंचणूक रद्द करपाची मागणी करपी आव्हान याचिकेवेली सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयान 8 मे मेरेन तहकूब केली. मंत्री रवी नाईक हांकां 15 ऑक्टोबराक मरण आयिल्लें ते खातीर फोंड्या मतदारसंघ रितो जाल्लो. हे खातीर वेंचणूक आयोगान अधिसुचोवणी जारी करून 9 एप्रिलाक मतदान दवरिल्लें तशेंच 4 मेक मतमेजणी जाहीर केल्ली. हे वेंचणुकेच्या प्रक्रियेत 2 मतदारांनी मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठात आव्हान दीत नव्यान नेमपी आमदाराक लोकांची सेवा करपा खातीर 1 वर्सा परस कमी कार्यकाळ मेळटालो असो दावो केल्लो. उच्च न्यायालयान मतदारांचो दावो मान्य करून पोटवेंचणूक आदले दिसा म्हळ्यार 8 एप्रिलाक रद्द करपाचो इतिहासीक निर्णय घेतलो. ह्या निर्णयाचेर वेंचणूक आयोगान 15 दिसांची स्थगिती मागिल्ली मात उच्च न्यायालयान ती भायर मारली. ताचे उपरांत काँग्रेसीचो उमेदवार केतन भाटीकारान सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत अचकीत वेंचणूक रद्द करप अयोग्य आशिल्ल्याचे सांगीत लोकप्रतिनिधी कायद्यातले कलम 151चो मुद्दो उपस्थित केलो. ह्या संदर्भात सोमारा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी जाली. ते वेळार न्यायालयान लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलमाचो कायदेशीर अर्थ आणि ताची अंमलबजावणी हे विशीं सविस्तर विश्लेषण जावप गरजेचे आशिल्ल्याचे स्पष्ट केले. तशेंच पोटवेंचणुके खातीर 171 जणांनी पोस्टल मतदान आदींच केल्ले. हो मुद्दो सुनावणीत आतां म्हत्वाचो थारतलो. हे याचिकेवेली फुडली सुनावणी 8 मेक जातली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हरमला लग्न सुवाळ्या वेळार हॉलांत फावो तशी संदी साधून चोरांनी आयराचे बॅग फारायले. चोरी केल्ल्या बॅगांत लाखाचो मुद्देमाल आशिल्लो. चोरांचे टोळयेंतल्यान एकट्यान लायटी खांब्याकडेन रावन कांय वेळ वीज पुरवण खंडीत करून चोरयेचो कट रचून आयराचेर हात मारलो. हे चोरये विशीं कोणाक समजचे पयलींच चोरांनी थंयच्यान पळ काडलो. कांय वेळान आयराची बॅग ना तें पळोवन लग्नाच्या हॉलांत बोवाळ जालो. ही चोरयेची घडणूक CCTV कॅमेऱ्यात कैद जाल्या. ह्या प्रकरणाचो मांद्रे पुलीस तपास करतात. उत्तर भारतात 2 वर्सां पयलीं एका टोळयेन अशेंच भांगराच्या वस्तीचे बॅग फारायिल्ले. तशीच गजाल आतां गोंयांत हरमला वाठारांत घडल्या. लग्नाच्या हॉलांत 2 दुबावीत तरणाट्यांनी भाड्याची दुचाकी वापरून चोरी करपाचें थारायले. ह्या घडणुके वेळार एका तरणाट्यान लायटी खांब्याकडेन लागीं वचून वीज पुरवण खंडीत करून गोंधळ निर्माण केलो. हे संदेचो फायदो घेवन दुसऱ्या तरणाट्यान सव्याचेर पड्ड्या फाटल्यान खुर्चेर दवरिल्ले आयराचे बॅग फारायले. हे चोरे विशीं कोणाक समजवचे पयलेच चोरांनी थंयच्यान पळ काडलो. कांय वेळान आयराचे बॅग ना ते पळोवन लग्नाच्या हॉलांत बोवाळ जालो. मजगतीं पुलिसांनी दुबाविताचे फोटो, स्कूटर आनी कांय
कांय महत्वाच्यो सुचोवण्यो मेळ्ळ्यात आनी मोपा विमानतळ, रेल्वे स्टेशनां आनी मुखेल रस्त्याचे CCTV फुटेजाचो तपास चालू आसा. ह्या घडणुकेक लागून मांद्रे पुलिसाच्या कार्यक्षमतायेचेर प्रश्न उप्रासल्यात आनी ह्या प्रकरणाची बेगोबेग चौकशी करपाची मागणी नागरिकांनी केल्या. आरोपीक बेगिनात बेगीन धरप हे व्हड आव्हान आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर निवृत्ती शिरोडकर. भाजप राजकी सूड घेता. विरोधकांचो आवाज दामपा खातीर पुलिसांचो वापर करता म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाचें म्हणणें. राज्यांतलो कायदो आनी सुवेवस्था कोसळ्ळ्या. गोंय आनी गोंयकारां खातीर ही लढाय चालूच उरतली. आमचो आवाज बंद जावचो ना अशें युरी आलेमावान पुलीस स्टेशनांतल्यान भायर येवन सांगलें. कलम 39(अ) आड नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या दोनापावला बंगल्यार मुखार आंदोलन केल्ल्या प्रकरणात पणजे पुलिशेन युरी आलेमावाक समन्स धाडिल्ले. ते प्रमाण सोमारा 4 वरांचेर युरी आलेमाव पणजे पुलीस स्टेशनाचेर हजर रावलो. तशेंच ह्या विशीं आमदार विरेश बोरकार आनी अमित पालेकर हांची प्रतिक्रिया दिली. We protested as a mark of our in a very protest करून आम्ही मुखार जेन्ना गेले त्या वेळार सायलंट प्रोटेस्ट कशे आम्ही मुखार वयताले. वी सेट डावन आउटसाइड आनीक दे आर सो टुडे आय वॉज समन्ड. बेसिकली दिस इज अ विच हंट. A witch hunt by the witch hunt by the BJP when I entered in. This is a medal for me for standing by the people of Goa. This is like a badge of honor. आणि इसल्यो कितल्यो बॅच घेवपाक हांव तयार आसा कित्याक आज ज्या पद्दतीन हो सरकार लुटता, ज्या पद्दतीन करप्शन जाता आणि जे सेल ऑफ land is the main objective of this government. The way Goa is being sold. सकाळच्या वेळा माझ्या मामीन म्हाका फोन मारलो की तुका सामान आयला म्हणून. म्हाका दिसले सामान असेंब्लीन गव्हर्नरागेर आयला म्हणून. कित्याक आमी पत्र बरयल्ले राज्यपालाक, स्पीकराक, मुखेलमंत्रीक. So today you can see this is a witch hunt. They are using the police machinery. We will not fear any of this type of machinery. Our party's mantra is धरोमत. कितें ते तुमकां दाखयतले. म्हाका दिसता आज कितले प्रयत्न तुम्ही करा, आमचो आवाज बंद जावपाचो ना. आमी गोंयचे पासत, गोंयकारां पासत झगडटले. आज कम्युनल हार्मनी आमगेली पाड घालपाक हो सरकार करता. ह्या कट्टराक जेन्ना अरेस्ट केलो तेका अंडर 35 BNS नोटीस तुम्ही सर्व केली काय कितें? हे प्रश्न निर्माण जाता. आज एज इलेक्टेड मेंबर्स दे आर ट्रायिंग टू स्टिफल आवर व्हॉइस. Our voices will never be stifled. I am not a purchasable commodity. Let me tell this very, very clear. I am not for sale. जे प्रोटेस्ट 39 आम्ही केल्लो तेका गोंयभरांतले कितलेशे गोंयकार जावन भायर सरले. आमी प्रत्येक जाण गोंयकार म्हणून भायर सरले, एक आक्रोशान भायर सरले की गोंय वाचपाक जाय. गोंयची आयज निसंदा हो सरकार जसो करता आनी कशे काबार करपाक उठलेले आसा हे कशे भशेन थांबोवपाक जाय. करप्ट सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार आसा ज्यांच्यानी गोंयकारांक खरें म्हणल्यार हितान घेवन कितें आसा ते फुडें व्हरपाक जाल्ले. मात आयज गोंयकारांक कोणूच हितान घेयना. आयज कितलेशे लिडरांक तुमी समन केल्ले आसा, तशेंच गोंयकार म्हटल्यार बाकीचे खूब जाणांक फुडें समन करतले. पण हांव एक सांगपाक सोदता, तुमी कितलीय समना करा, हेच्या पयलू आमकांय समन केल्ली, आमचेर केसी घातल्यो, कोर्टान चल्ल्यो, कोर्टान त्यो भायर मारल्यो. म्हटल्यार नंबर 1 फोर्टिंग म्हणून तुमी दाखयले. फटिंगपणा लीडर ऑफ ओपोजिशनाक समन्स काडप इन अ मॅटर वेर एक्चुअली समन्स टू एन एक्यूज पर्सन इज इटसेल्फ अ फार्स. पहिले म्हणजे एक्युजाचं स्टेटमेंट हांगा येऊन रेकॉर्ड करप इज इटसेल्फ अ जोक. सो एंटायर मशिनरी इज बिकम अ जोक. चीफ मिनिस्टराक म्हाका दिसता एक खंय ना खंय तरी आज अशें रियलायज जाला की एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर जाला. बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव्ह फेलियर्स प्रॉबेबली एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट इन हिज कंट्रोल. बिकॉज अश्युरन्स ऑफ चीफ मिनिस्टर वॉज बिफोर पीपल. आमी अजुनूय पळयला गोंयच्या लाखांनी जनतेन जे पळयल्लें चीफ मिनिस्टरान जेन्ना सांगिल्लें, जेन्ना विरेश बाबाकांनी सांगिल्लें की तूं उपोशण सोड म्हणून, आनी त्या वेळार सांगिल्लें की खंयच्यो त्यो केसी आसा त्यो रजिस्टर जावच्यो ना, उरच्यो ना म्हणून. पण एंड दिस अश्युरन्स वॉज ऑल्सो गिवन ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस. हांगा येवन ह्यो कंप्लेनी फायल करप, आज लिडर्सांक आपयला, ताका आपयला, तुजाक आपयला, म्हणजे वॉट इज दॅट गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू प्रूव्ह. सो दिस इज एब्सोल्युटली अ फार्स. फटिंगपणा 1000, 1500, 2000, 3000 लोकांक आपण त्यांचे स्टेटमेंट करप, तांकां एक्यूज करप. कोर्टाचो टायम वेस्ट जातलो, 1000, 3000 चार्जशीट फायल जातल्यो, वॉल्युम्स ऑफ चार्जशीट विल बी देयर. ऑल दिस प्रोसेस फॉर वॉट? फॉर पीपल हू प्रोटेस्टेड अगेन्स्ट द एट्रॉसिटीज ऑफ द गव्हर्मेंट.
फाटल्या 1 वर्सा पयलीं कुडचडे वाठारांत गाजिल्ले सेंट्रल बँक फ्रॉड प्रकरणांतली दुबावीत आरोपी परतून दिश्टी पडल्या. चावडेर काणकोण वाठारांतल्या एका हॉटेलांत दोग बायलां वांगडा लाखांनी रुपयाची पयशांविशीं चर्चा करतनाचो व्हिडिओ गोमंतक टीव्हीच्या धाडसी पत्रकारान रिकॉर्ड केला. पळयात पुराय बातमी. कुडचड्या सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे स्टाफ आणि फाटल्या वर्सा कुडचड्या वाठारांत सेंट्रल बँकेच्या फ्रॉड प्रकरणात सापडिल्ली एक व्यक्ती आता परतून नदरेक आयल्या. जाणी फाटल्या वर्सा एका खातेधारकाक बँकेन भांगराच्यो वस्तू घाणाक दवरपाक सांगले. त्यो वस्तू बदलून ताच्या जाग्यार खोट्यो वस्ती दवरल्यो. अशा कितलेशेच जाणांक तांणी लाखांनी रुपयाची टोपी घातिल्ली. जायते जाणांनी ताचेर कागाळी करून तिका कुडचडे पुलिशेन अटक केल्ली. तशेंच तिणे बंदखणीची हवा लेगीत खाला. उपरांत तिची जामिनार सुटका जाल्ली. ह्या विशयी आता महत्वाची माहिती मुखार आयल्या. ती एक फ्रॉड मनीस म्हण कुडचडे वाठारांत तिका वळखल्ल्यान तिणे आता काणकोण वाठारांत लोकांक फटोवपाक सुरवात केल्या काय कितें असो प्रश्न उप्रासला. काणकोण वाठारांतल्या एका हॉटेलांत दोग बायलां वांगडा पयशांविशीं उलयतना तिचो व्हिडिओ गोमंतक टीव्हीच्या एका धाडसी पत्रकारान रिकॉर्ड केलो. आता ही परतून कोणाक फटोवपाच्या मार्गार आसा काय कितें हो सध्या प्रश्न पडला. देखून आता काणकोणकारांनी सादूर रावचें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. जुलियस आल्मेदाचो वाद विरेश बोरकार सोडोवपाचो यत्न करता आनी आल्मेदाक परतून पक्षांत हाडपाचे यत्न सुरू आसात. सध्या ही पक्षाची अंतर्गत गजाल आशिल्ल्यान ताचेर खोलायेन उलोवपाक न्हयकार दिलो. सगळें सुरळीत करपाचो यत्न करून आनी बेगीनूच प्रसार माध्यमाक पुराय घडामोडीची म्हायती दितले अशें आमदार विरेशान स्पश्ट केलें. आक्षीचो पंच वांगडी जुलियस आल्मेदान मनोज परबाच्या स्वभावाचेर आणि पक्षात आशिल्ल्या ताच्या पदाचेर मनोज परबाच्या एका खास मंचा कडेन प्रश्न उप्राशिल्ले. ताचेर चौकशी म्हणून मनोज परबान पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यां सयत सांत आंद्रेच्या आरजीपी गटाकडेन बसका घेवन पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आल्मेदाचेर फोग काडिलो. तशेंच जुलियस आल्मेदाच्या नांवान शेनवारा 11 एप्रिलाक आरजीपीन आपल्या सोशल मिडिया पेजीचेर पोस्ट घालून जुलियस आपल्या पार्टीचो वांगडी न्हू म्हूण जाहीर केल्ले. तशेंच ताचे संबंध पार्टी कडेन ना अशें घोशीत लेगीत केले. हे विशीं जेन्ना पत्रकारांनी आरजीपीचो आमदार विरेश बोरकाराक विचारल्यार तांणी सांगले हो वाद मिटोवपाचो आपूण यत्न करता. आल्मेदाक परतून पक्षांत हाडपाचो यत्न सुरू आशिल्ल्याचे तांणी सांगले. तशेंच जुलियस आल्मेदाचो पक्ष अंतर्गत विशय आशिल्ल्यान ताचेर आपूण सध्या भाष्य करपाक शकना, पूण पक्षा भितरले कोफुसांव बेगीनूच पयस करपाचो यत्न करतलो अशेंय तांणी सांगले. पळय तो आमचो इंटरनल मॅटर आसा. आतां सद्याक तेजेर डिस्कशन चालू आसा. आजून तरी हांव तुमकां तेजेर आतां व्हडलें कांय सांगपाक शकना, पण तो इंटरनल मॅटर सो तेजेर हांव व्हडलें तुमकां सांगना. पळय तो डिसिजन कसो कितें जाला तेजेर आमी तुमकां लेटर ऑन स्टेजीर ब्रीफ करतले, पण आतां सद्याक तरी हांव तेजेर कांय तुमकां स्टेटमेंट दिता. तो बरो एक जॉईंट मेंबर सुद्धा बरो तो लिडर सुद्धा काडो म्हणजे काय तरी वीक परत कशें जालें पळय कशें आसा हें सगळें सारकें आसा, पण हांव तेजेर आतां तुमकां सद्याक स्टेटमेंट दिवंक सोदना. आनी ते स्टेटमेंट समज एकाचे 2 स्टेटमेंट जाता मागीर बगतात की तेचेर पावता. सो ताका लागून हांव तुमकांय मागता की आमचे भितर कितें आसा आमी ते बरे भशेन कितें आसा तें करता. तुमकां पळय कशें आसा हेजेर थोरायन जेन्ना हांव आमच्या जो पंच मेंबरान तेजे कडेन हांव उलयल्लो आसा, सो कितें आसा हांव तेंचे कडेन बरे भशेन कितें आसा तें ट्राय करता सॉर्ट आवट करपाचें कितें आसा तें. सो आमी प्रयत्न करतले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कळंगूटच्या ग्रामसभेत कॅसिनो आड ठराव पास केला. या निर्णयाचेर थळाव्या स्टार चर्चा रंगल्यात. कळंगूटचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरा, समाज वावुरपी सुदेश मयेकार तशेंच शेक ओनर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष मॅन्युअल कार्देजो हांणी हुस्को उक्तायला. शेका बंद करपाच्या निर्णयाक विरोध करतना कळंगूट वाठारांत सुरू जावपी कॅसिनोच्या प्रस्तावाकूय विरोध केला. हाचो परिणाम थळाव्या लोकांच्या उदरनिर्वाहाचेर जातलो अशें सांगून प्रशासनान योग्य विचार करचो अशी मागणी केल्या. कालांगूट विलेज पंचायत जुडिक्शनात 2 कसिनो आसा आनी कितले येवपाचे आहा पळय तो म्हाजो प्रश्न आसलो. तितून उलयता ग्रामसभा मेंबरांनी उलयले की आनीक कसिनो आमकां कालांगूटान नाका.
परिस्थिती कितें आहा, कालांगूटचें नांव अशीच पिड्ड्यार जाल्लें आसा. डान्स बार म्हणनाका, स्पा म्हणनाका, आनी आतां कसिनो. 13 डान्स बारां बंद आसली, ती चालू आसली, ती आमी बंद केली. आनी स्पाचेरूय कितें तरी रेजोल्युशन घेतलां की आसा पळय ते स्पा बंद करपाचे. आनी ग्रामसभा मेंबरांनी एनॉनमसली रिजॉल्व केला की आनी कसिनो कालांगुटान येवंक फावना आनी आसा तेंचेरूय कारवाई जावची. म्हाजो प्रश्न कितें आहा, जर तर सरपंच उलयता ऑफ कालांगूट की तेका सेंट्रल गव्हर्मेंट वा स्टेट गव्हर्मेंट दिता, जेन्ना ट्रेड लायसन्स दिता पळय पंचायत, तेन्ना सगळ्या पंचायतीन पोवचें आसता तेका बेजीक नेसेसिटी आसा काय ना पळय त्यो. पार्किंग, जर तर लायटीची वेवस्था, उदकाची वेवस्था, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर सिवेज सगळ्या पंचायतीन पोवचें आसता. तेन्नाच तेका पंचायतीन ट्रेड लायसन्स दिवचें आसता. जर तर आयज सरपंच म्हणटा वी वील डिसायड कसिनो आसतले फुडें काय ना पळय ते, जाल्यार म्हाका खंय तरी दिसता सरपंच ऑफ कालांगूट वॉन्ट्स टू शील्ड द कसिनो लॉबी इन कालांगूट. आमच्या ग्रामसभान जो ह्यो इश्यू येयल्लो कॅसिनोचो, ह्यो म्हणजे एक डॉमिनेटींग इश्यू आसलेलो काल आमच्या ग्रामसभेन, आनी हर एकट्यान ह्या कॅसिनोचेरूच सवाल केला. म्हजो एक प्रोपोजल आसलेलो कॅसिनोचो, म्हटल्यार आमी जाणा आमच्या कालांगुटान कॅसिनो फॉर्च्यून 7 म्हणून आयिल्लो आसा. हाणेन आमचे कालांगूट विलेज पळय आहा न्हू, हो डंपिंग ग्राउंड म्हाज्यान म्हणजे डस्टबीन जाल्ल्या भाशेन हाणीन आपले बॅरिकेड्स आख्या कालांगुटाक हेणी शिंपडावन दवरल्या. हांवें अशे 50 जागे सोदून काडल्या जंय ताणीन ह्यो बॅरिकेडी दवरलेल्यो आसा. इग्रोज म्हूण सोडूंक ना तेणीन, कोपेलां सोडूंक ना तेणीन, बांदोडकराचो स्टॅच्यू सोडूंक ना, जॅक सिक्वेराचो स्टॅच्यू सोडूंक ना, शिवाजीचो स्टॅच्यू सोडूंक ना, झिब्रा क्रॉसिंग सोडूंक ना, कांयच ताणें सोडलें ना. जंय जंय ब्युटिफिकेशन केलां थंय फकत ते कॅसिनोचे बॅरिकेड दवरपाकूच तेणीन केला काय दिसता. नाजाल्यार तुमी वयता आसतना खूब नदर मारून पळया हेणी कितें ह्या कासिनोनी कितें ह्या कालांगूटची हाल केल्या पळय ती. आख्ख्या कालांगुटान इतले म्हाका दिसता कांदोळीन बीन ना म्हणून थिंगा पार्रान बीन ना, इतले तुका दिसती पडना. पूण कालांगूट हे एक डस्टबीन जाल्ल्या भाशेन ह्या काजिनोनी सगळे बॅरिकेड हाडून हर एंट्री हर एक्झिट पॉयंट जो आसा थिंगा हे बॅरिकेड हाडून दवरल्या. कलंगूट दर्यादेग वाठारांत पर्यटकांचो उणाव जाल्ल्यान आतां थळाव्या वेवसायांचेर संकश्ट आयला. दर्यादेगे वयले जायते शेक धन्याक आपली शेकां बंद करची पडली. शेक ओनर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष मॅन्युअल कार्दोज आनी कलंगूट सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हांणी ह्या परिस्थिती विशीं गंभीर हुस्को उक्तायलो. ह्या घडामोडीचो थळाव्या रोजगाराचेर व्हड परिणाम जावपाक लागला अशेंय तांणी सांगलें. आयज सद्या कालांगूट मेन बीचीर तुवाय वाडो म्हणटा पळय त्या वाड्यार आयज हांव उबो. आयज तुमी फाटीं कॅमेरा वयरसान फुडें तर मारून दवरलो ह्या वाड्यांत 18 शेकां आसता. आयची तारखेक 1 पासून शेक ह्या बीचीर तुका दिसती पडना. 1 पासून ना, ही आयज काडलेली ना, ही 15 दीस पयलींच काडून दवरल्या लोकांनी. कित्याक बिझनस ना जाल्यार शेकां आनी दवरून करतलो कितें तूं. स्टाफाचे पयशे दिवपाक जाय, तुका सिलिंडराचो प्रॉब्लेम आहा, सगळ्याकूच प्रॉब्लेम आहा. फकत तुवाय वाड्यांनी आख्या वाड्याची काडल्या जाय. फुडें तूं गारवाड वयशी थिंगा बीन वदली शेकां काडल्या, फाटल्यान माड्डवाड वयशी थिंगा बीन वदली शेकां काडल्या, फुडें वयशी सगळ्याकूच शेकां काडल्या. फक्त आतां सिजन पळय चलता न्हू आनी हेच्या फुडें पळय सिजन चलतलो. फकत ज्यो मेन बिचाच्यो ज्यो मेन एंट्रन्सी ज्यो आहा न्हू थंयसरूच शेकां चलतली. जरी तर शेरकार आमचो तर ह्यो सारकें पावल तर उखली ना ह्या आमचें ट्युरिजम सांबाळपाक, जाल्यार शेकांचें आनी फुडें आनी चड व्हडलें बरेंपण दिसती पडना. शेकांचो तो धंदो चलयतलोय जाल्यार मेन म्हणटा ते आमकां फॉरेन ट्युरिस्ट. ह्या फॉरेन ट्युरिस्टाक न्हयच फकत आमचो गोंयचो सरकार हाका सेंट्रल सरकार पासून हाका जबाबदार आहा. हेच्यो विजा मेळोवपाक तांकां इतलो हॅरेसमेंट जाता की ते आनी तुका गोंयांत येवपाक मागना. सर्टन प्लेसीस जर तर तूं तुजी रेट सारकी फर्म दवरशी जाल्यार तुका तसले ट्युरिस्ट येयना भितर. आयज थोडी हॉटेलां चलता कालांगुटान बरी, म्हणजे बरे भाशेन चलता आनी ओनर चलयता, काजा सेवना हें आमी चलयता. दो वी विल नॉट गेट 100% ऑक्युपन्सी, वी आर गेटिंग 70% ऑक्युपन्सी and we are getting good rates. And the government is also making money on those rates, like 18% they charge करता आमकां
for a room where we have to give the state government. So it is always there. Like a taxi. आमच्या हॉटेलाची टॅक्सी हा, we have to pay 5% to the state government. कुडचडे लैंगिक अत्याचार प्रकरणातलो दुबावीत सोहम नायकान दक्षिण गोंय जिल्लो सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केल्लो तो सोमारा फाटीं घेतलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दुबावीत सोहम हाका पुलीस बंदखणीत दवरपाची गरज नाशिल्ल्याचें पुलिशेन न्यायालयाक सांगिल्ल्याचें कळटा. देखून हो अर्ज फाटीं घेतला म्हूण ताच्या आदवोगातान म्हायती दिल्ल्याचें सामकार आयला. कुडचडे लैंगिक अत्याचार प्रकरणात आरोपी सोहम नायक हाणें दक्षिण गोंय जिल्लो सत्र न्यायालयात जो अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केल्लो तो आज फाटीं घेतला आनी हो अर्ज फाटीं घेता आसतना ताजे वकील ॲडव्होकेट अमेय प्रदेसाय हांणी न्यायालयाक सांगलें की पोलिसांक ह्या प्रकरणात दुबाविताक अटक करपाची गरज ना अशें पोलिसांक सांगिल्लें आसा. ताका लागून जेन्ना ताका अटक करपाची गरज ना तेन्ना हो अर्ज फुडें व्हरून कांयच फायदो ना अशें सांगून ताणें हो अर्ज फाटीं घेतला आसा. सो ह्या हाका लागून सोहम नायक प्रकरणात एक वेगळो वळण मेळिल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांव साकून सुशांत कुबळकार. डिजिटल अरेस्ट ह्या फटवणूक प्रकरणात केपेच्या नागरिकाक 61 लाखाची टोपी घाल्लो आनी सध्या अटकेत आशिल्लो दयानंद देवलकार हो एक काजू वेवसायीक. काजूच्या हंगामात तो गोंयांत यो वच करतालो. ह्याच वेवसायांतल्यान पयशे आशिल्ल्या जाणट्याक तो टोपी घालतालो. हे सगळे प्रकार करपाक तांणी एक टोळी केल्ल्याचें उक्ताडार आयला. पळयात पुराय बातमी. दयानंद देवलकार आणि ताच्या टोळयेन स्वता क्रायम ब्रांचाचो अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून फोन आणि व्हॉट्सॲपा वरवीं संपर्क साधलो. पीएफआ संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात गुंतिल्ल्याचो खोटो आरोप करीत धमकी दिली. ताचे उपरांत बनावट कागदपत्रां आणि बनावट अटक वॉरंट बँक स्टेटमेंट व्हॉट्सॲपा वरवीं धाडून डिजिटल अरेस्ट जाल्ल्याचे दाखयले. पिडिता कडल्यान 61.64 लाख रुपया घेतले अशी कागाळ केपेच्या एका नागरिकान क्रायम ब्रांचा कडेन केल्ली. ताचे उपरांत पुलिसांनी कारवाय करीत 2 दीस पयलीं आजरा महाराष्ट्राच्या दयानंद देवलकाराक अटक केल्लो. या प्रकरणाविशीं आता महत्वाची माहिती मुखार आयल्या. दुबावीत आरोपी दयानंद देवलकाराचो साळगांव वाठारात काजूचो कारखानो आसा. महाराष्ट्राच्या कांय वाठारांतल्यान तो काजूची निर्यात करतालो. फाटल्या 2 वर्सांत तांणी लाखांनी रुपयांची मालमत्ता आजरा आनी लागींच्या वाठारांत खरेदी केल्या. ते खातीर ताच्या आर्थीक वेव्हाराविशीं दुबाव उक्तायला. तशेंच काजूच्या वेवसायाच्या नांवान गोंयांतल्या नागरिकांची डिजिटल फटवणूक करपा खातीर देवलकरान टोळी तयार केल्या. ही टोळी गोंयांतल्या असहाय्य जाणट्यांक सोदून तांची अशा पद्दतीन फटवणूक करपाची कामां करतात असो दुबाव आजराच्या एका नागरिकान गोमंतका कडेन उलयतना उक्तायला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही.